भाजपाक येवपी वेंचणुकेत घरा धाडप गरजेचें आसा। मगो पक्षांत प्रवेश घेवपाक आपली हरकत ना। लोकांची अशी मागणी आसा जाल्यार आपूण तयार आसा, अशें दिवचलचे आमदार नरेश सावळ हांणी सांगलां। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। कशें करून बीजेपीक घरा धाडपाक जाय आनी बीजेपीक समजा जर घरा धाडटलो जाल्यार वेगवेगळ्यो क्लुप्त्यो काडच्यो पडटा, तयारी करची पडटा, कळ्ळें। एका वाटेन गोवा फॉरवर्ड बरी तयारीक लागल्या आनी दुसरे वाटेन एमजी पार्टी स्वता वचपाकय म्हाका दिसता तयार जाल्या। जर एमजी समजा जर तयार जाता जाल्यार लोकूय दिवचलचे आमचे बरे खूश आसा एमजीक जॉइन जावपाक। सो एमजी समज तूं स्वता तयार जाता लीड घेवपाक जाल्यार तुमी तयार आसा एमजीन वचपाक? न्ही, लोक सांगता ते वचोन म्हाका हरकत ना। तुमचो इच्छा, तुमचो मन करता म्हाका एमजीन वचचें अशें। स्वता तयार जाला, स्वता तयार। बीजेपीन जाल्यार ना? बीजेपीन जाल्यार विचार करचो पडटलो, लोकांक विचारान घेवचें पडटलें। शेवटी लोक इम्पॉर्टंट, लोकांक कितें जाय पळय तशें जातलें। लोकांक हांव इंडिपेंडंट जाय आसलो, लोकांनी म्हाका दिवचलकारांनी, स्वाभिमानी दिवचलकारांनी म्हाका इंडिपेंडंट निवडून हाडलो। आयज जर तांकां तेंच्या इच्छे प्रमाणे तांकां खंय जाय पळय थंय वतले। आय हॅव ऑलरेडी क्लियर्ड माय स्टँड। आय वील नॉट जॉइन काँग्रेस एंड इवन बीजेपी ऑल्सो। एमजीपी चुरला फकत? आतां एमजीपी आसा, इवन गोवा फॉरवर्ड ऑल्सो देर इज अ ऑप्शन। एमजी पार्टी हो पयलींचो बाले किल्लो दिवचल आनी बिचोलेन बरेच एमजी पक्षाचे चाहते आसा आनी ते जर पळय जाल्यार आयज चवथीच्या निमतान भोंवता आसतना लोकांक एक उमेद येयल्ली आसा की दिवचलेन परत एकदां शिव येता असो। तुमचें मन आसा की एमजी समजा जर लोकांक जर उमेद आसा, लोकांक जर बरें दिसता जाल्यार डेफिनेटली ते म्हाका दिसता की एमजी बीजेपी नाका सोडून एकले वचपाक जाय आनी लोक तशें मागता। अख्खे गोंयचे लोक मागता की एमजीन इंडिपेंडंट वचपाक जाय, रिजनल पार्टी, आनी एमजी भितर ती एक कॅपेसिटी आसा तांकां वचपाक।